फाटल्या 3 वर्सात कामधेनू येवजणेंतल्यान गायी घेवपाचो आंकडो पडलो. डाटा पळयल्यार स्पश्ट जाता. पळयात डाटा. वर्स 2021-22 300 शेतकारांनी वट्ट 1739 गायी घेतिल्ल्यो. वर्स 2022-23 149 शेतकारांनी 729 गायी घेतिल्ल्यो. जाल्यार वर्स 2023 ते जुलय 2024 मेरेन फक्त 21 शेतकारांनी 137 गायी घेतल्यो. गोंयांत भायल्यान हाडिल्ल्या गोरवांक लागून लंपी सारकिल्ली दुयेंसां पातळटा म्हूण सरकारान भायल्यान गोरवां हाडपाचेर बंदी घाल्ली. कामधेनूक फाट करपाचें हें मुखेल कारण जावये म्हूण दुबाव. सरकारान 19 नोव्हेंबर 2020 ते 28 जानेर 2021 मेरेन पयली बंदी घाल्ली. उपरांत 3 ऑगस्ट 2022 ते 31 जानेर 2023 मेरेन बंदी घाल्ली. आतां फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत लंपीच्यो कितल्यो केशी मेळ्ळ्यो त्यो पळयात. डाटा पळयल्यार वर्स 2021 ते 2022 लंपीची एकूय केस मेळूंक ना. वर्स 2022 ते 23 लागीं 37 केशी मेळिल्ल्यो. वर्स 2023 ते जुलय 2024 मेरेन 16 केशी सापडल्यात. वर्स 2023 ते आतां मेरेन एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान राज्यांत लंपी दुयेंसाचें 55% वॅक्सिनेशन पुराय केलां. मंत्री निळकंठ म्हणटा कामधेनूची गोरवां रस्त्यार दिसल्यार स्कीम मेळची ना. जर कामधेनू रस्त्यार येयली जाल्यार आमी ती अटॅच करतले, तेजी सबसिडी रिकवरी करतले आनी तेका खंयचीच सबसिडी गावची ना. पशुपालन स्कीम आसूं जाल्यार आनी खंयच्यो स्किमी त्यो आहा त्योय गावची ना. इवन एक गाय समज आमी अटॅच केल्या तेजे कडेन बाकीच्यो नो आहा जाल्यार ते मिल्क इन्सेंटीव पासून बंद करतले. ती दुधाची सबसिडी दिवची ना. हे गेल्या आठवड्यान CMच्या कन्सल्टंटान तेजे ड्राफ्ट केले आनी CMन आपली सायन मारून ती ऑलरेडी नोटिफाय केली. ती जाले आसतले नाजाल्यार फस्ट आयज पर्यंत क्लियर जातले. CMA पर्यंत गव्हर्मेंटान सायन मारून नोटिफिकेशन ऑलरेडी धाडले. म्हणजे ह्यो 2-3 जबाबदारी आहा. तेज्या बरोबर ही ज्यो कामधेनूच न्हू तर बाकीचे तेजे सगळे सबसिडी घेवन बाकीच्यो स्किमीच्यो पशुपालन आसूं ह्यो पासून दिसात जाल्यार तेंच्यो सबसिडी ज्यो एनिमल हजबंड्री तितकेय बंद जातले. मिल्क इन्सेंटिव्सूय परत सांगतात ती बंद जातली. आनी तेज्या बरोबर बाकीची जी जनावरां आहा रस्त्यार हेजेर आमी आतां बेगीन विचार करता की ज्यो रस्त्या पासून जे कितकेशेच एक्सिडंट जाले आनी लोक तेज्या पासून बळी पडटा हें जावंक जायना म्हणून तेजेय जाता ते बेगीन आमी विलेवाट घालतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.